ओमकार हत्ती वट 63 दिसा उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला। पत्रादेवी फकीर पाट्या उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केलो। तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट मारून बसला। ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। हत्याच्या भंयान कांय भुरगीं शाळेंत वचूना। सध्या रान खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून आशिल्ल्याचें कळटा। आम्ही शाळेत वचा आसलो आणि हत्ती वाटेरात आसलो रस्त्यार आम्ही वचपाक आमकां मेळांक ना। मागीर तो वयर सरलो आणि तो ह्या सायडीन सरलो। शाळेन वचोंक ना तुम्ही वचपाक भायर सरलेले स्कुलान? हय।